वेस्ट बेंगलाक एक इन्सिडंट जालो तो म्हणजे जो CM कॅन्डिडेट तुमचो आतां तेजो पयलींचो PA ताका शूट डेड केलो. सो हो इन्सिडंट कसो पळयता तुमी? हें खरें म्हटल्यार तो निशेध करपाचें घटना एक लोकांनी लोकमताच्या आदाराचेर भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे भोवमतान आयिल्ली आसा आनी त्याच बरोबर ज्या तरेन शुभेंद्रू अधिकारी आनी तांणी काम केल्लें आसा ताजो तो जळपळाट आनी फ्रस्ट्रेटेड मायंड आसा ती कार्यरत आसा. जी पळय गुंडागिरी पळय आमी म्हणटाले ज्या तरेन एक वेस्ट बेंगलाक एक धगधगतो दवरून काश्मीराची सारकी ताजी परिस्थिती करून काबार करपाचें षडयंत्र आशिल्लें तें सोंपिल्लें आसा. आनी हाजे कोण मारेकर आसा तांकां ते TMCचे कोण कार्यकर्ते आसतले कोण आसतले ताजी शहानिशा जावन चवकशी जावन बेगींतल्या बेगीन तांकां बिहायंड द बार. सद्या ते आतां BJPचें सरकार येयलां आनी अशें परतो इन्सिडंट हो जावप म्हणल्यार कशें एक पळयत? ती सरकार आयल्या मुळे अजून मुख्यमंत्री आमचो अजून थंय हें जावंकूच ना न्ही. अजुनूय तिणें राजिनामो दिनासतना सगळें सत्तेची दोरी आपल्या हातीनूच दवरिल्ली आसा आनी म्हणून तें मद जो आसा आपूण राजिनामो दिवचो ना आनी किंवा आपूण अजुनूय त्या पदा वयल्यान देंवची ना हें पळय जें सगळें चलता ताजोच एक भाग आसा.